सरकारान कामगारांच्या वेतनांत वाढ करची, मिना खणी बेगोबेग सुरू करच्यो आनी समान कामा खातीर समान वेतन दिवच्यो ह्यो आनी अश्यो हेर मागण्यो सरकारा कडेन करीत आयटेकाच्या वांगड्यांनी पणजेन मोर्चा काडलो। आयतारा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसा निमतान आयटेकान पणजी कंदंब बस स्टँड ते पणजी चर्च स्क्वेअर मेरेन मोर्चा मिरवणूक काडली। की गोंयांत जी मिनिमम वेज आसा 307 रुपया, ती मिनिमम वेज वाडोवन 768 रुपीज अनस्किल्ड कॅटेगरीक करपाक जाय। कित्या खातीर तर दिल्ली, केरळ ह्या सारक्या प्रांतांनी राज्यांनी मिनिमम वाडयल्ली आसा। दुसरो ठराव आसा की गोंयांत मायनींग जें आसा तें मायनींग सरकारान ताबडतोब चालू करपाक जाय आनी जो पर्यंत मायनींग चालू जायना तो पर्यंत जे मायनींग क्षेत्रांत काम करपी कामगार आसात, जे बेकार आसात, तांकां सरकारान 15,000 म्हयन्याक रिटेन्शन अलावन्स दिवपाक जाय। तिसरो ठराव आसा की जे प्री प्रायमरी हेल्पर्स आसा तांकां खूब कमी पगार आसा, तांचो पगार सरकारान वाडोवपाक जाय। जे फेरीबोटीचेर काम करपी कामगार आसा तांकां 34 म्हयन्याचो ओवरटायम वेजीस दिवंक ना, तो 34 म्हयन्याचो ओवरटायम वेजीस सरकारान ताबडतोब फारीक करपाक जाय। तशेंच जे PWD सोसायटीन वर्सांच्या वर्सां जे कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांचेर पद्दतीन काम करता ते सगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक सरकारान परमनंट नोकरी दिवपाक जाय आनी जो म्हणसर तांकां परमनंट नोकरी दिना इन ऑल्टरनेट सरकारान तांकां समान वेतन समान काम ह्या प्रिंसिपलाचेर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क धरून इक्वल पगार दिवचो हो आमचो एक ठराव आसा।